नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. मुख्यमंत्र्याचे हेल्थ कंडिशन खंय स्टेबल. मुख्यमंत्री जीएमसीतूच. सभापती म्हणटा इंटरनल ब्लिडिंग सध्या बंद. चीफ हेल्थ सेक्रेटरी धरून सभापती, मंत्री, आमदार, बीजेपीच्या प्रभाऱ्या मेरेन सगळे जीएमसीत. राजकीय हालचालींक नेट. सप्तका उपरांत केन्नाय वेंचणूक जाहीर. केंद्रीय निरीक्षकांबरोबर बीजेपीचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी, विस्तारकांच्यो बसका 7 मार्चाक एक वेळ प्रधानमंत्री गोंयांत. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेचे स्टेटसाचेर दिशाभूल करपी आरोग्य मंत्री विश्वजीत एक्सपोज. मुख्यमंत्र्याक इंटरनल ब्लिडिंग जाताले, आता बंद. सभापती प्रमोद सावंताची माहिती. अरुणाचलाच्या दंगलीत ESGची टीम अडकली. अरुणाचलाचो फिल्म फेस्टिवल करूंक गेल्ले इटानगरांत थिएटराक घालो उजो. ESGचो 23 स्टाफ सध्या सेफ. फेस्टिवल रद्द. टीम मंगळारा गोंयांत. नेत्रावळीची सरपंच रजनी गांवकार आनी उपसरपंच अभिजित देसाय दोगांय अपात्र. फॉरेस्ट वाठारांत वतल्यांकडेन बनावट रिसिटी करून घेताली टोल. पंचायत संचालकान केली अपात्र. 5 वर्सां वेंचणूक ना. आनी अस्नोडा ते सांग्यार मेरेन मंगळारा मायनिंग बेल्ट बंद. दक्षिण उत्तर गोंयच्यान रॅली उजगांवां. कायदो सुवेवस्थेचेर फ्रंटा बरोबर जिल्लोधिकारी, पुलिसांच्यो बसका. बंदाक काँग्रेस, शिवसेना, गोवा सुरक्षा मंचाचो तेंको. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे हेल्थ कंडिशन स्टेबल म्हणून आमदार मंत्री सांगतात. ताचे इंटरनल ब्लिडिंग सध्या बंद जाला म्हणून सभापती प्रमोद सावंत सोमारा मिडिया कडेन उलयलो. शेनवारा राती सावन मुख्यमंत्र्याचे जीएमसीत स्कॅनिंग, टेस्टी आनी उपचार चल्ल्यात. सोमाराय तो जीएमसीतच. एम्साची टिमूय रावल्या. चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी धरून सभापती, मंत्री, आमदार ते बीजेपीच्या प्रभाऱ्या मेरेन सगळ्यांचो सोमारा सकाळी जीएमसीत हेडक्वॉर्टर. मुख्यमंत्र्याच्या हेल्थ स्टेटसाचेर सोमारची अपडेट. हांव जीएमसीन वचून आयला आत्तां आनी जे डॉक्टर प्रमोद गर्ग आयला तांचे कडेन हांव पर्सनली उलयलो. तांचें म्हणणें आसा की तेची तब्येत पयलींच्या पेक्षा खूब स्टेबल आसा आनी जे कितें पॅरामिटर ब्लिडींग जालें तें सगळें स्टॉप जालां आनी एट प्रेजेंट सगळे पॅरामिटर्स जे आसा पळय हेल्थ पॅरामिटर्स जे आसपाक जाय ते सगळे पॅरामिटर्स आत्ताच्या घडीक स्टेबल आसा. अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के हर पैरामीटर इज स्टेबल, एवरी पैरामीटर इज स्टेबल. कुछ चिंता की जरूरत नहीं. रूमर्स बोल रहे हैं कि वो दिल्ली को शिफ्ट करेगा. दिस इज एब्सोल्युटली रबिश. आई एम वंस अगेन गोइंग ऑन रिकॉर्ड एंड आई एम अपीलिंग टू ऑल माय मेंबर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, डू नॉट स्पेक्युलेट. हय रिकवर जातात आनी आमकां ह्या निवडणुकीक सुद्दां लोकांक मार्गदर्शन सुद्दां करपाक बीजेपी लोकसभेच्या फायनल तयारेक लागली. पक्षाचो केंद्रीय निरीक्षक BL संतोषा बरोबर प्रदेशाध्यक्ष, आजी माजी आमदार, विस्तारकांच्यो सोमारा बसका जाल्यो. सोशल मीडिया, विस्तारक आनी पदाधिकाऱ्यांच्यो लोकसभेच्या तयारीचेर रिव्ह्यू बसका घेतल्यात. 7 मार्चाक घडये प्रधानमंत्री मोदी येवंक शकता म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सांगता. केंद्रीय फुडारी मिनाक्षी लेखी गोंयांत. मजगती रमेश तवडकार आशिल्लो तसो बीजेपीत. ह्या सप्तका उपरांत केन्नाय वेंचणुकांचें शेड्यूल जाहीर जावपाचो अदमास. बीजेपीचो सेनापती फाटले वरस जाले हातुणार. वेंचणूक लागीं येता म्हणल्यार मुख्यमंत्री पर्रीकार जीएमसीत. शेनवारा राती सावन गोंयांत बीजेपी आनी युती पक्षांच्या पावंड्यार राजकीय हालचालींक नेट. तातले कितलेशेच जाण सोमारा जीएमसीतूय वासपुसेक पावले. बीजेपी लोकसभेचो फायनल प्लान चालीक लायता. सोमारा दीसभर पक्षाचे कार्यकर्ते, फुडारी, पदाधिकारी बसकांनी बिजी. फुडलो प्लान थारावंक रिव्ह्यू बसका. केंद्रीय प्रभारी BL संतोषान उत्तर दक्षिण बीजेपी बरोबर दोनूय लोकसभा मतदारसंघा खातीर बसका जाल्यो. संघटनेची मिटींग आयली. विविध कार्यक्रम जे आसा पळय जावपाचे आसा गोंया भितर. मोदीचो कार्यक्रम 28 तारखे आसा. मागीर 2 तारखेची रॅलीची तयारी आनी बुथाचेर आमचे कार्यकर्ते आतां आमचे विस्तारक भोंवता OPC मतदारसंघांनी तेजो रिपोर्टींग घेवप. रुटीन मिटींग आशिल्ली पार्लमेंटरी आनी संघटनात्मक काही कार्यक्रम आमकां सेंटरातून येयल्ले आसात. इलेक्शनाचें काम ते आनी त्या हातूंतल्यान ताजो आढावो जालो. बसकेक आजी माजी आमदार, विस्तारक, कार्यकर्ते पावले. घडये फुडल्या सप्तकांत वेंचणुकेचे शेड्यूल जाहीर जावंक शकता. Regarding our Lok Sabha election. Nothing to do with the national
change of leadership. At present national leadership लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर येऊ शकता. Okay. जे ऑर्गनायझेशनल कामाचो सगळो रिव्ह्यू घेतलो आनी येणाऱ्या काळात कितें करपाचें, कसल्यो एक्टिविटीज करपाच्यो हे डिस्कस जालें. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीचेर मिटींग, कारण येणाऱ्या ह्या आठवड्याचे एंड ऑर कमिंग वीक केन्ना तरी नोटिफिकेशन येतलें, अनाउन्समेंट जातलो इलेक्शन कमिशनाचो आनी इलेक्शनाचे डेट्स डिक्लेअर जातल्यो आनी एप्रिलाच्या फर्स्ट वीक सेकंड वीक केन्ना तरी सोशल मीडिया व्हॉलंटियरांक वेगळे सत्र जाले. लोकसभा इलेक्शनाक पक्षाचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मूय बरेच ॲक्टिव्ह जाला. इतले मजगती बीजेपीची राष्ट्रीय फुडारी मिनाक्षी लेखी आणि दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकराच्या हजेरेत विधानसभे वेळार बीजेपी सोडून गेल्लो काणकोणचो हेवीवेट फुडारी रमेश तवडकर आशिल्लो तसो बीजेपीत परत आयला. लोकसभेबरोबर विधानसभेच्योय पोटवेंचणुको आणि मुख्यमंत्री जीएमसीत पक्षाचे फुडारी आणि युती पक्षूय अस्वस्थ. बीजेपीची सगळेच वटेन राजकीय घेरेबंदी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे भलायकेचे स्टेटसाचेर दिशाभूल करपी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे एक्सपोज. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक इंटरनल ब्लिडींग जातालें, आतां बंद जालां हें सभापती प्रमोद सावंतानच स्वता जावन सांगलां. मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचेर कांयचे कांय खबरी पातळूंक जायना म्हूण फक्त आपुणूच मिडिया कडेन अधिकृत उलयतलो म्हूण सांगपी विश्वजीत दाखय लिपय करतालो हें स्पश्ट. खासा रिपोर्ट. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेचेर फकत आपुणूच कितें तें अधिकृत उलयतलो म्हूण सांगपी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे एक्सपोज. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायके विशीं उलोवंक विश्वजिताक अधिकृत नेमला म्हूण ना सरकार ना बीजेपी कोणेंच जाहीर केल्लें ना. मात विश्वजीत पर्रीकाराच्या भलायके विशीं ज्यो दाखय लिपय गजाली मिडियाक सांगता त्यो विस्वासपा सारक्यो न्ही हें आतां स्पश्ट. प्रुडंटाक खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायते प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकाराक इंटरनल ब्लिडींग जाता आनी तें थारावंक दिल्ली एम्सांतले दोतोरां वरवीं ताचेर उपचार चल्ल्यात म्हूण आयतारा रिपोर्ट केल्लो. प्रुडंट कितें सांगून लोकांची दिशाभूल करता म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजितान ट्वीट केल्लें. मात आतां 24 वरां भितर विश्वजीतूच एक्सपोज. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक इंटरनल ब्लिडींग जातालें, मात सध्या तें थांबलां म्हूण ताका स्वता पळोवन आयिल्ल्या सभापती प्रमोद सावंतान सोमारा मिडियाक सांगलां. मात तरी विश्वजिताच्यो काणयो सांगप चालूच. सीएमसीन वचून आयला आत्ता आणि जे डॉक्टर प्रमोद गर्ग आयला त्यांच्या कडेन हांव पर्सनली उलयलो. ताचें म्हणणें आसा की तेची तब्येत पयलींच्या पेक्षा खूब स्टेबल आसा आनी जे कितें भायर ट्रेनिंग जालें तें सगळें स्टॉप जालां. एट प्रेजेंट सगळे पॅरामिटर्स जे आसा पळय हेल्थ पॅरामिटर्स जे आसपाक जाय ते सगळे पॅरामिटर्स आत्ताच्या घडीक स्टेबल आसा. आत्ताच वागता इम्प्रूव जाता. अजून पर्यंत तरी सेम जायत एजच्या आत कितें आहा तशें कांयच ना. तशें कांय ना. इन्फेक्शन आसलें तें चेस्ट इन्फेक्शन आसलें, ब्लड थोडें उमेदलें बट तें ओके जालें. So There are a lot of things coming out of the media which I have been negating it because saying that because you are not privy to anything. I'm the only one who knows what is happening inside. And there's nothing that has been done. There is no question of any kind of bleed or anything. There's no subject. We are not discussing that. Only thing, whatever he was having the discomfort that has been addressed and he's in perfect shape now. And he actually wants to go home today. So we have said just hang on for another day and then you decide what to do. bleeding is always been stopped. काहीच ना नाही म्हणता. There is no bleed or anything. एके वटेन मुख्यमंत्री स्टेबल आसा म्हणपी विश्वजीत पर्रीकाराच्या दुसऱ्या एका भलायकीच्या इश्यूचेर एम्सांतले दुसरे दोतोराचो ओपिनियन घेवपा विशीं सांगता. Yesterday, doctor has come and checked and given a specific course of medication. Will be leaving today, and another doctor who was dealing with him on another issue will also come and just check because we want to see that every aspect is looked at. One more And doctor is coming from AIIMS. Not sure. I have just said that another doctor who was dealing with him. Maybe his opinion may be asked. पर्रीकाराच्या भलायकेचेर अधिकृत उलोवंक विश्वजिताक नेमला म्हूण ना सरकार ना सीएमओ ना बीजेपी कोणेंच जाहीर केल्लें ना. मात ह्या विशयाचेर आपुणूच विस्वासपा सारको प्रवक्तो म्हूण स्वताच घोशणा करपी विश्वजीत पर्रीकाराच्या भलायकेचेर वास्तवीक उलयता म्हणपाचेर हें प्रस्नचिन्ह. वर्स जालें मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचेर जीएमसीचे दोतोर अधिकृत बुलेटीन कांय काडिनात. अशे परिस्थितीत वास्तवीक आनी अपडेट म्हायती गोंयकारां मुखार पावची इतल्याशी प्रुडंटाक कारण. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अरुणाचल प्रदेशांतले समाजीक दंगलींत गोंयचे ESGची टीम आडकली. CEO आनी 23 स्टाफ आडकलो.
अरुणाचल प्रदेश सरकाराचो फिल्म फेस्टिवल करूंक म्हूण थंय इटानगरांत ESGची टीम गेल्ली. फेस्टिवलाची थिएटरां आनी स्टेजीक लोकांनी उजो घालो. सद्या खंय सगळे सेफ आसात. मंगळारा गोंयांत पावतले. कांय आदिवासी जमातींक कायम निवासी दाखलो दिवपा वयल्यान सप्तक भर जालें अरुणाचलांत पेटलां. कितें जालें सी मेन गुड न्यूज ही तातूंत बरी म्हणजे आमचे सगळे लोक भायर बरे भशेन आयल्या कोणाक काय जावं ना. ओके एवरीबडी इज सेफ. सीओ वेटेड टील लास्ट मिनिट जसो कॅप्टन सामको बोटीचेर रावता निमाणो तो रावलो. एवरीबडी वेर आउट अँड टुडे ही फ्रॉम इटानगर टू गुवाहाटी येता. आज पावतले ते आनी फाल्यां सगळे गोंयांत येता. इव्हेंट कितें आसलो थंय आमचो? इव्हेंट फिल्म फेस्टिवल आशिल्लो, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. अरुणाचल गव्हर्नमेंटान आमकां प्रपोजल दिल्लें तुमी करता का ओके आनी ते आमी दिल्ले आनी ऑन दॅट मॅनेजमेंट ऑफ दॅट इव्हेंट दे आर सपोज टू पे सम फीज टू ESG. ओके सो ESG इज एक्सपर्ट इन ऑर्गनायझिंग सच फेस्टिवल्स. पूण नेक्स्ट स्टेट गव्हर्नमेंटान दॅट वॉज अ गुड इनिशिएटीव वॉट एज काम. कळ्ळें. आता इव्हेंट अर्देर उरलो काय जालो कंप्लीट तो? ना इव्हेंट जालो ना. आमचे 23 लोक आशिल्ले. 23 लोक इन्क्लुडिंग CEO. हय. ओके तुम्ही आहे सगळे सेफ ना? हा एकदम सगळे सेफ आहे. ओके एक टीम पाठवली म्हणून ऐकायला होतं, एक टीम पाठीमागे होती म्हणून. हो आम्ही आता ऑलरेडी इकडनं बाहेर निघालोय. ठीक आहे. हा फाल्यां सांजच्या वी विल बी रिचिंग गोवा. नेत्रावळीची सरपंच रजनी गांवकार आणि उपसरपंच अभिजित देसाय दोगांय अपात्र. पंचायत संचालकान अर्द काढली. दोगांय मेळून खंय 2017 सावन फाल्स रिसिटी आनी सील मारून राना वाठारांत यो वच करतल्या गाडयां कडच्यान बेकायदेशीर टोल घेतालीं. आतां फुडलीं 5 वर्सां तांकां वेंचणुकेक रावंक मेळना. पंचायत राज कायदो मोडलो म्हूण दोगांचेरय आरोप. कंप्लेन करपी शिवसेना. सो आज जी सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच जो आसा रजनी गांवकर म्हणटा ती आनी डेप्युटी सरपंच जावन आसा अभिजीत देसाय हे हांकां सरपंच आनी पंच ह्या पदा वयल्यान काडल्या. तशेंच तांची पंच मेंबरशीपूय आसा ती आयच्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन रिमूव केल्या फॉर नेक्स्ट 5 years. प्रकाश भगत होय एक पंच. सो ना हो जो कलम आसा 50(4) and 50 डेट एप्लिकेबल ओन्ली टू सरपंच आनी पंच. पूण हे प्रकाश भगताक आमी आनीक हें आसा 210 ताजे हातूंत आमी परत हें फायल करतलीं टू रिमूव हिम एज अ पंच मेंबर. मंगळारा 26 तारखेर अस्नोडार ते सांग्यार मेरेन मायनिंग बेल्ट बंद. उत्तर आनी दक्षिण गोंय दोनूय कडल्यान मोटारसायकली आनी मोटारींची रॅली उसगांव एकठांय येतली. दक्षिणेंत सांग्या वेल्यान जाल्यार उत्तरेंत सांखळेच्यान रॅली उसगांवां पावतली. सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत कायदो सुवेवस्थेचेर बसका जाली. मायनिंग पिपल्स फ्रंट, आमदार मंत्री, पुलीस आनी ज्येश्ठ अधिकारी आशिल्ले. बंदाक काँग्रेस, गोवा सुरक्षा मंच आनी शिवसेनेचो तेंको. फाल्यांचो जो बंद आसा त्या बंदा बाबतींत मिटींग आपयल्ली आनी तातूंत आमी रॅली काडटले, कशें करतले कितें तांकां इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें. आनी ते रूट तेंच्यांनी आमी रॅली जे काडटले त्या रुटा बद्दल तांकां डिटेल आमचो रूट कसो आसतलो, कितें आसतलें तें सगळें ते सांगताले. सगळे कलेक्टर आशिल्ले आनी बाकीचे सगळे SP, DYSP सगळे जे आशिल्ले, सावथ गोवाचे कलेक्टर्स आनी बाकीचे ऑथॉरिटी सगळे आशिल्ले. रॅलीन फाल्यां सादारणपणे 1000 लोक आसतले दोनूय सायडीनी मेळून. आमी सगळ्यांक आपोवंक ना. इट इज ओन्ली मोटरसायकल आनी व्हेकल जे कोणाचे आहा तांकांच आमी आपयल्या. ना गायडलायन्स म्हणजे रूट्स आमकां कशें दिवपाचे ते रूट आसता आमी तांकां एक्सप्लेन करून सांगल्या. आनी आमी हें सांगलां की आमी बाय फोर्स कोणाक हें करचे ना. जो आमी आतां फाल्यां स्ट्रायक करपाक केल्ले कडेन आसा टोटल सांगे आमचे आनी त्याच बरोबर गोंयचे सगळे लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो इतलेंच हांव मागता. कारण जेन्ना मायनींग जर स्टार्ट जालें जाता जाल्यार हे गोंयचे कितें फुडें असता आसतलें आमच्यान सांगूंक जावचें ना. गोवा बंद आसा पळय तितून हांव ना. पूण एज ए पर्सनल व्यू म्हजो पर्सनल परतून म्हणटा लोकड्याक खंयचे खंय पावयता. पर्सनल म्हाका दिसता की खंय जर प्रॉब्लम आसा आमचो एफर्ट गव्हर्मेंटा कडेन स्टेट गव्हर्मेंट हांव आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन चालू आसा. तेंचे डिसिजन आसा ते तांकां खबर बंद आसा ते तेणें लोकांक सांगलां. लोक तेजे वांगडा आसा वा ना ते फाल्यां कळटलें. कित्याक ते फोर्सफुली करचें ना ते पिसफुली करपाक केलां. सो लोक तेजे वांगडा आसा वा ना ते फाल्यां मागीर सगळ्यांक कळटलें. As far as the law and order is concerned, we had a meeting with the SP, the concerned DYSPs, our HDMs and Mamladar. As far as south is concerned, there will be a procession
led by Puthu Gaonkar from Sanghe market. It will wind its way down and it will end up in Usgaon. The second one is in North Goa. They are coming from Sankeli, Bicholi and coming to Usgaon. So we have made all arrangements for law and order. The police have been informed of fire services. There will be no sound system, although they will use a megaphone for which permission is going to be obtained. And they will be using mostly motorcycles and jeeps. The timing we have kept such a way, even the Puthu Gaonkar has agreed, it will be after the school opens for the day, and before the school closes, the procession will all gather at Usgaon Theatre. इतले मजगती वास्कोच्या गोवा सुरक्षा मंचान बंदाक तेको दिला. गोवा मायनिंग फ्रंट जे आसा हेणे ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की खरो म्हणजे तो मायनिंग पट्टो जो आसा हे सगळ्या पट्ट्यान जे भाग येता ते सगळ्या भागांना बंद दवरचे आनी स्वइच्छेन दवरचे अशें तेंच्यांनी आव्हान केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे गोवा वास्कोन सुद्दां तशाच पद्दतीचें आव्हान गेले 2 दीस पयलीं केल्लें आसा. आमी सुद्दां तशाच प्रकारचें आव्हान लोकांक करता की तेंच्यांनी स्वताहून स्वइच्छेन सगळें हें काम बंद दवरचें. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आणि विक्रम नायक. प्रणब नंदा IPS गोंयचो नवो DGP. 1 मार्चा सावन नंदा गोवा DGPचो चार्ज घेतलो. DGP मुक्तेश चंद्राक दिल्ली ट्रान्सफर मारलो. गोंयांत वादग्रस्त ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम हाडपी आनी चालीक लावपी मुक्तेश. एप्रिल 2016 ताणें गोंयचो DGP म्हणून चार्ज घेतिल्लो. ताचे पयलीं मुक्तेश चंद्रान वरिश्ठ SP आनी DIG म्हणून गोंयांत काम केलां. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.